हे वळखून कुटुंबीक जिविता आड न्हय पूण कुटुंबाची पवित्रताय सांबाळपाच्यो सवलती आनी कायदे भायर काडूंक बापाची कृपा मागुया. Doya Baba, tuझ्या भुरग्याची मागणिया, आमची काकूट देवाचे उतर दोनूय वाटांनी पांचलोली तोरसात. वायट उमटूंक आनी बरें ओपूंक उपकारता. जर एका कुटुंबान दिसपट्टे जिवीत देवाचे उतर वाचून नियाळून वेव्हारांत घालून आपल्या कुटुंबाची पवित्रताय सांबाळूंक बापा लागीं कृपा मागुया. Doya Baba, tuझ्या भुरग्याची मागणिया, आमची काकूट कुटुंब जिविताचे सेवेक आसा. दोन एका कुटुंबान जिविताची राखण जावं जिवितांताय आपुरबाय वाडोवंक आनी ताचो बरो परामोस करूंक कुटुंबाच्या पांगड्यांक बापा लागीं कृपा मागुया. Doya Baba, tuझ्या भुरग्याची मागणिया, आमची ओगेपणान थोडीच आमची खासगी मागणी देवाक आमी उबारूया. भूमोगाळ आनी निसर्गीच्या बाबा, ह्या काळोखी आनी मतलोबी संवसारांत जायते फावट आमी सांडटा, पूण तूं आमकां सोडिना. तुज्या उतराच्या उजवाडान तूं आमकां वाट दाखयता. ह्याच उजवाडान सदांच आमी चलूंक तुजीच कृपा आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. म्हजे भाव भयण तुमचें तुमचें बलिदान स्वर्गदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. रातुया मोगाल बाबा, सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समोर उमता. तुज्यो गोडीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान
आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सगळ्यांक जेजूक घेवंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांकां आमचे वॉलंटियर्स दोनूय सायडीन कुम्यांव घेवंक कळयतले. एकेच सायडीन सगळीं येवं नाकात. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church of faith may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुम्यांव व ख्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरून येता. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बावतिस्मा संस्कार घेतले आहे तांणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.
काळजां भितर आसा ताका एकवटान रावया. घडटा जाल्यार आमी आमचे दोळे बंद करून जेजू लागीं उलोवया. आमचे दूख, आमचे सूख, आमचो त्रास जे आसा आमच्या जिवितांत ते जेजूच्या हातांत घालुया. क्रिस्ताच्या आत्म्याक म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर. क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट करात. तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजें सोर्शें येवंक तूं म्हाका फर्माय. भक्ता सांगाती तुका वाखाणच्याक. आमेन.